मिसाची बेट बेटूंक यादनीक येता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया कालवारी बेटोर पोंग प्रवेश करता एक मनात मिसांत वांटो घेवया कालवारी बेट नव्यान तो नव सरता क्रिस्ताच्या मना उगडास करुया उंडो सोरो हे बेटेन बदलता क्रिस्त मेंढ्याचे मांस रगत शेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता तुमचो भावार्थ एकदम ओखोण भावार्थाक लागून तुमी हांगसर येतात कित्याक तुमी जाणात भावार्थान जेन्ना तुमी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागले तें तुमकां ताणें दिलेलें आसा आनी दीत आसा ताका लागून हो भावार्थ तुमचो आसा ताका लागून तुमी हांगसर येतात आनी तो आमकां केन्ना सोडिना तर हें जाणा आमी तुमची सगळी मागणी मनांत दवरात ह्या मिसाचें फ्लोरिंदा पासत आनी तिच्या घरकारा डॉमिनिका पासत आमी मागता तर ही तें सांग दवरया पूण आमी देवाचीं भुरगीं बरीं जावंक जाय पूण खूब पाटी बरीं आसतानाय फुड्यान आमी वायट कोत्ता उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान एकामेकाक दुखयता आमच्या उतरांनी कोन्यांनी तर हें सगळें पातक सायबा तूं काड आनी आमकां नितळ निर्मळ कर म्हणून आमी मागया सगळीं जाणां हात जोडया दोळे बंद करया आनी काळजान थावन हें मागणें आमी बरोबर म्हणया हांव पातकी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीत देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं मागुया सोम्या सोम्या काकलूट कोर सोम्या सोम्या काकलूट कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूट कोर काकलूट कोर सोम्या सोम्या काकलूट कोर सोम्या सोम्या काकलूट कोर सोम्या सोम्या काकलूट कोर काकलूट कोर मागुया बापा उदेंचीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सरवणाऱ्याची ओळख आमच्या काळांच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बावट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पर अशें सांगता नीट सांबाळात आनी प्रामाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उगडापें जातलें सर्वेस्पराची सेवा करूंक
ताच्या नांवांचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसता नासतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरांत संतोशायतलो. तांचे ओम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरजांक मागण्यांचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. आनीक एकदां म्हणुया, हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिंगूंक म्हजो आत्मो आवंडेता, ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या वेदींचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोल्यांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घंटेर. जबाब हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. काडूंक आयतो आसा घंटेर. जबाब हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें माकलोल्याक बरेपणान सांबाळ. जबाब हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. आनी खंयसरूय हजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबऱ्यार पांय दवरूंक न्हूच हांव अदीक भागी. जबाब हांगा मनशां मदें देवान ठिकाण केलां. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. हांवें हें घर विंचलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय थोगपाक सदांकाल. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बोली, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाऱ्याच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयां बैलांक सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापायचें घर
तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयल्लें आसा म्हूण तांच्या शिश्यांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कोणा तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून ताका परतीपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर कोत्तालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिश्यांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, मंदिराची आयज आमी आठवण करता. मंदीर म्हणजे आमी सगळीं जाणां थंयसर देवाक अणभवूंक वेता. मागणें म्हणजे कितें? मागणें म्हणजे एक माध्यम ज्या प्रमाणे आमी देवाक अणभवता. तरेतरेची मागणी आसात. एक म्हणजे देकोर केलेली मागणी, आमच्या बापा नोमान बरी, आनी कितलींशीं आसात. ती म्हणली की ना, म्हणत रावली की ना, ती आमचे मदें रुजता आनी ताचो अर्थ मागीर आमी जिवंक लागता. हें जालें एक प्रकारचें मागणें. दुसरे प्रकारचें मागणें, एक वळ घेतली की ना, ताचेर आमी चिंतप करता. चिंता आनी मागीर चिंतप जालें की ना, मागीर आमी ओगीच पडटा आनी तेन्ना आमकां एक दर्शन घडटा देवाचें आनी ते परी मागीर ती आमकां समजणी एकदम ठामपणी जाता आनी त्या फुडें मागीर आमकां आनीक कोणाच्यानूच चालोवंक जायना. आमी मरोंक पर्यंत तयार जाता. हे भाशेन देवाचो अणभव आमकां चिंतनांतल्यान मनन करून मेळटा. आनी एक अणभव जो आसा तो भाग्यवंत इनासान भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक आनी सगल्या संवसाराच्या मनशांक शिकयला. ताका म्हणटात आमी कॉन्टेम्प्लेशन. म्हणजे कितें? आमच्या चिंतनांनी आमी तें सगळें पळोवंक लागता भितरल्या भितर, थंयसर वेता. आतां हांव तर तुमकां म्हणीत आमच्या बाजिलिकेंत या, हिंचे वाटेंतल्यान वेतले आमी फुडल्यांतल्यान वचोंक जाय जाल्यार 2-3 वाटो आसात. पूण मदल्या दारवंटांतल्यान वेता आमी, मागीर आमकां आख्खी गर्द दिसता. मागीर आमी भितर सरता, मागीर तो व्हडलो स्टॅच्यू दिश्टी पडटा. हे भाशेन आमी चिंतप करता आनी ह्या चिंतनांनी वचून मागीर थंयसर आमी आल्ताराशी बसता आनी बसल्या की ना मागीर पाद्री येता खरो, पूण आमी त्या पाद्रीच्या रुपान कोणाक पळयता? जेजूक. आनी सट करून आमकां जेजू दिश्टी पडोंक लागता. ही ताची उतरां पळय आहा ती आमी आयकता, पूण जेजूची उतरां कशीं आयकोंक लागता आनी मागीर आमकांय तोच अणभव मेळटा. ताची उतरां आमकां तोखतात आनी आमचें जिवीत भितरल्यान उगडापें जावन हें सगळें आमकां समजोंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या उतरांनी, जेजूच्या जिवितांतल्यान बदलोंक लागता. हे भाशेन म्हणटा आमी हें तिसरे प्रकारचें आसा. पूण आनिकूय खूब पद्दती आसा मागण्यांच्यो. म्हणटच हिंचोच त्यो मेळटा आमकां मंदिरांत. मंदिरांत कोण आसा? देव आसा. आमी जाणो सांतुस्वी साक्रामेंतान आमी ताका अणभवंक जाता. पूण आतां जेजून आमकां आनिकूय कितें सांगलां की आमी सगळीं जाणां जावन आसा जिवे फातोर. म्हणजे देव आमच्या काळजांनी जियेता. काळजांत म्हणजे कितें? कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. हे तिनूय एक जाले की ना आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. आमी काळजांतान जियेता म्हणटा हांव. काळजांतान म्हणजे हे तिनूय भाग एक जातात आनी सारकें ठामपणी आमच्यान सगळें समजोंक जाता. हे भाशेन आमी बोजोण करतना ते भाशेन करूंक जाय. सगळे तिनूय भाग एक जावन करीत तर एकदम घोठाय आमकां मेळटा आनी सगळें थाऱ्यार येता. तेच भाशेन आमच्या काळजांत आसा म्हणजे देव आमचे कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत आसा
आनी तो थंयसर आमचे बरोबर ठिकाण करता. जशे भाशेन ताणें ह्या सगळ्यांक बैलांक आनी बाकीचे वेपार करताले तितल्यांकूय भायर धांवडायले. आमची चिंतनां तसलीं आसतात. खूब पाटी आमी ह्या वेपारानूच आसा, ह्या संवसारांतूच सगळें चलता आमचें. ना, हें सगळें भायर काडया. मागीर दुसरें कितें आहा, भावना. आमी रागान बोत्ता, आमी गोरवान बोत्ता, आमी भिरांतीन आसा, हें सगळें भायर काडपाचें. आनी भायर काडलें की ना मागीर आमी भितरल्यान शांत जाता आनी जेजू आमचे सोबे आसा ताचो अणभव घेवन ताचे गोठायन आमी जियोंक लागता. हे भाशेन आमच्या जिवितान घडटा. आनी ही समजणी कळ्ळी की ना मागीर लोक जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा. आतां आमच्या भारतांतूच पळयात, हांगसर वर्षी कांय बरो समन्वय आसलेलो वो आतां तुटूंक लागलेलो आसा. कित्याक ना, हें फकत हिंदुवांक म्हणून दवरलां. आमी एक पद्दतीन हिंदू आसलेल्या पूण जेन्ना आमी जेजूक अणभवलो आमचें जिवीत बदल्लें. पूण आमी इंडियेचेच न्हय, आमचे बद्दल कित्याक हो भेदभाव. पूण असो भेदभाव जाल्लो आसा. आनी तितलेंच न्हय, कितले मारहाण करीत रावलेले आसा, कितले पिडापीड दीत आसलेले आसा, सगळ्याक अशें घडोवंक लागलेलें आसा. हें सगळें बदललेलें आसा. हें सारकें न्हय, हें पातकी जिवीत आमचें सगळें पसरत आसा. पूण हें हांगसरूच न्हय, भारतांत न्हय, हें सगळ्या संवसाराक आमच्या घराब्यांनी पर्यंत तशें जाता. हें देंवचाराचें काम. तो आमकां सगळ्या जाणांक फसयता. कशे भाशेन, पयलो तो आमकां फुसलायता, तें जावचें न्हय, हें मजा आयकता, फुसलायता आनी मागीर आमकां फसयता. मागीर आमी तातूंत पडलें की ना तातूंतल्यान आमकां भायर सरोंक जायना. हे भाशेन आमी सगळें वायट करीत वता. आनी हाका लागून हे पळय आमचे भाव हात आयज जांचें आमी फेस्त समरुमता, गोंजालो गार्सिया, ते भिवंक ना. खुर्सार पर्यंत ताका मारले, भाल्यांनी तोपले, मेले, पूण सगळ्या जाणांक ताणें बक्षिलें. कित्याक जेजूचो आत्मो तांचे बरोबर आसलेलो. तेच भाशेन पॉल मिकी, तो पाद्री पर्यंत जावंक नासलेलो एक वतीन, पूण वेताळ सगळें तें घडलें ताचें सगळें. आनी ताका तो खुर्सार आसतना ताचे पांयक ताणें सांगलें, भियेनाका पांय, तूंय एक दीस म्हजे बरोबर जेजू सगळें आसतलोय, तूं जेजूक पत्कर. तो क्रिस्तांव नासलेलो पूण ताणें खुर्सार रावन आपल्या पांयक पर्यंत ते भाशेन सांगलें. आनी सगळ्या जाणांक बक्षिलें, जे कोण ताका मारताले पळय तितल्यांकूय. कित्याक ते आपल्या पातकाक लागून म्हाका मारतात, पूण हांव जेजूच्या मोगाक लागून तांकां बक्षितां. हे भाशेन आमची स्थिती जावंक जाय. घरांत पर्यंत आमी ते भाशेन करूंक जाय. आनी हें कोणें आमकां शिकयलां? भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आपल्या जिवितांतल्यान. आनी तो आजून पर्यंत आमचे सगळें हांगसर आसा. म्हणटच सगळीं जाणां आमी कितें करूंक जाय? रातची 5 मिनट जेजूक एकवटोन न्हिदोंक वचूंक जाय. हे भाशेन आमी आमचें म्हणलें तूं जिवीत जेजू सगळें दवरता. मागीर तो आमचें सगळें रातभर वावुरता. सकाळीं आमी ऑफ करचे त्या समय ताका एकवटोन रावया आनी मागीर आख्खो दीस मागीर जेजू बरोबर सारया. जशे भाशेन मोबायल ती बॅटरी आमी चार्ज करता, ते भाशेन आमचें अंतरीक जिवीत जेजू सगळें चार्ज जावंक जाय. आनी रात एक एकदम बरो सैग आमकां नाका जाल्लीं चिंतनां घेवन न्हिदोंक वचचीं न्ही. सगळीं चिंतनां कसलीं जावं तीं, बरीं वायट पोजडीं, सगळीं जेजू सगळें दवरया. आनी आमी मागीर सारकीं नितळ निर्मळ जातल्यान ताच्या नांवान. तुमकां हांवें शिकयलां तें. हांव तशें कित्याक धरूंक जाय? आतांच्या ताळटांनी शक्ती आसा. ही अशें हात धरले आनी जेजूच्या नांवांत आमी रावल्या, ही पळय शक्ती आसा ती पॉजिटीव जाता आनी आमकां पेकोवणी हाडटा. आमची दूख आहा न्हय, हांगसर दुखता, पेंट दुखता, पांय दुखतात, हें दुखतात. कित्याक लागून? चिंतनाक आनी भावनांक लागून. ही चिंतनां सगळीं आमी भितर धरलेलीं आहात, ती सगळीं भायर काडूंक जाय. नाजाल्यार वखदां घेतलीं की ना ताका इलाज मेळना, ते फकत मनाक मेळटा, मागीर तें परतून येता. ताका लागून आमी हे भाशेन जेजूक एकवटोन तर भायर काडलें, आमी सारकीं पेकोन येतलीं आनी कांयच जावचें ना. मागीर जेजू सगळें रावया आमी. पळयात आमकां बरी सावद मेळटली. सगळीं जाणां आतां आमी तशे भाशेन करया. आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, पांयांची बोटां आसात थंयचो तान तकले मेरेन भरोन येता. ताका आमी हाजीर जावया. सुस्कार मागीर भायर सोदतात, तकले सान पांयां मेरेन सगळें भायर सोदता. जेजूच्या नांवान सगळें आमी भायर काडया. जेजूच्या नांवान आमी भरोन येवया पयलीं.
आनी जेजूच्या नांवान जेजू 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 म्हणूत रावया. सगळो सुस्कार काबार जायसर आनी हें सगळें भितर आहा तितलें भायर सोदतलें. बरें आनी वायट जेजूचेर दवरलें म्हणटोच बरें पळय तें तो अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आमचें सगळें आपलें बरेंपण भरून काडटलो. आनी हे परी आमी ताच्या बरेपणान भरोन येतले हांव आनी उजवाडीत जावंक लागतलें. ताच्या उजवाडान आमी उजवाड जावंक लागतले हांव. आनी हे परी आमचें जिवीत सुखांत समाधानांत आनी खुशालकायेन सादतलें हांव. हे भाशेन आमी आतां ताका एकवटून आसा म्हणटोच सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. आनी चड करून ह्या मेसाचें जयंती आसा फ्लोरिंदा आनी तिच्या घरकारा पासत डॉमिनीक आनी तुमच्या सगळ्यां पासत तुमची खाजगी मागणी ते आसत ती मनांत हाडलेली आसात त्या पासत आमी मागया. देवाक आर्गां दिवया, देवा कडेन मागया, देवाक आनिकूय सगळें आसा तितलें दिवया. संवसारांत कोरोना व्हायरस खूब पसरलेलें आसा. देवान आमकां तातूंतली सुटका दिवची. पूण तेंच न्हय, कितल्या जाणांक कांक्रो जाल्लो आसा, कितल्या जाणांक डायबिटीज जाल्ली आसा, कितल्या जाणांक प्रेशराचें आसा, कितल्या जाणांक आर्थरायटीस जाल्ली आसा. हे भाशेन कितलींशीं दुयेंसां आसा. तातूंतली सगळ्या जाणांक सुटका दी म्हणून आतां आमी भाग्यवन फाशीसा कडेन विनंती करया आनी जेजू आमकां ताचे विनंतीन सगळें फावो करतलो. आनी सायबीण मायन आमचे पासत मागोन आमकां हें सगळें मेळच्याक आमी सगळीं जाणां बरोबर नोमान मरये म्हणया. नोमान मरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर चिठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पिटोवणीचें गायन घेवया. रूपे बंगार मागिनाय आख्खो संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय खुशेन ओपून दिता हांव तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव देता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव देता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शुभवर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या रोगत साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असुक्तायन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपुर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती
आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pavitr, 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 Dolbaranso sorvespor tu, Sorgani sansar bolyat tuja voibovan, Sorgi tuka zoi zoi, Sorvesporace navi, Yetataka zoi, Sorgi tuka zoi zoi, tuka zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोर गोठुया. Sumbia Jesu amio undo katao, ani Kalsitle pietao, title pauti tu voivovalie sor, ami tuje moron porgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी काळजांत दवरात आनी जेजू बरोबर हे मागणें करतना ह्या मिसाचेंय जें इंतेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमी सगळीं जाणां काळजांत थावन म्हणया, आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें दवरून दितांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. आमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूट कोर, आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूट कोर, आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी तुका हांव वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू दाखवेल आमी फाटले ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटले ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बापान ती सांबाळटा माये मोगान. ओदीक फोरवोद करच्या मोनान फाटे बेंटा गोरजे मापान. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. हांव ती दाखवेल तुमी फाटे म्हजे सगळें रिगून रावचे. वेळींत नागरिकलोले फाटे निर्फळ जातले सुकून वेतले. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी.
रिगून रावात मोजे सोवे हांव रावता तुमचे सोवे फकत अशें जिवीत तुमचे सुबामपणी सुफळ जातले जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेचो आमचे काळजांत आसा दोळे धांपून जेचूक आमी वेंग मारया भितरल्या भितर ह्या एकवटान आमची कूड मन आनी आत्मो एक जातली जेजू सोवे आनी जशे भाशेन सगळ्या सांतां भक्तांनी आपलें जिवीत जेजूक समर्पिलें आनी जशे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान भाग्यवंत इनासान आमकां ह्या मागण्यांतल्यान कशे भाशेन समर्पूंक जाता तें शिकयलां तेच भाशेन आतां त्या उतरांनी आमचें सगळेंच जिवीत जेजूच्या एकवटांत दवरया घे दोनया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन जेजूच्या एकवटान आतां आमी वेळ सारया आनी ताची गोठाय आमचें सगळें वाडोवन घेवया आनी एकवटांत आमी सगळे जाणां पासत मागतात तितल्यांकूय जेजू सगळें लागीं दवरया सायबा तांकां पेकोवणी दी म्हणून मागया मागोया विरावया प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगडणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावरड्यांक तुवें बासायलें तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं भयणीनो आनी भावनो तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा पूण चड करून हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसेक ते हें मीस एक वराचेर आमच्या यूट्यूबाचेर दाखयतले तर तुमच्यान दुसऱ्यांकूय सांगूंक जाता तुमच्यान तें पळोवंक जाता पोत्तून पोत्तून आनी भाशेन हांव रॅन्झेलाक देव बरें करूं म्हणटा म्हयन्याच्या म्हयन्याक तो आमकां आपलो सावंड दिता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा ताचे वावराडी हांगसर येवन हे सगळें मांडटात आमचे पासत तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आमचे पासत खूब जाणां वावुरतात हांगसर ताचें नांव घेना तांकां बरें दिसचें ना हांवें नांव घेतलें जाल्यार पूण तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा कितलीं जाणां आमकां तोरी तोरीची मदत करतात तांकांय नांव घेतलेलीं नाका पूण तीं खरें भावार्थान सगळें दिवंक जाय तें दिता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पासत हें करपाक बियोनान खूब तोकस घेतला तो कॉन्ट्रॅक्टर पूण कॉन्ट्रॅक्टरूच न्हय ताच्या पांयान ताका सांगलें बाबा सान फ्रांसीस शेवेरा पासत भाग्यवंत सायबा पासत सगळें उत्तम तरेन कर ते दितात ते दिना ते पळयनाकाय पूण बरें पळय तें करून काड आनी हाका लागून हें आतां आमचें कपेल आनी 50 वर्सां कांय जावपाक ना
इतलें ताणें घोट केलेलें आसा. तो म्हणटा कांयच जावपाक ना आनी दुसरे कोण येवन गेलेले आसात ते म्हणटा. तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद आनी ताचे पांयकूय भलायकी बरी सावत भलायकी दिवचें म्हणून मागया. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हयन्याच्या म्हयन्या तुमी हांगसर व्हडा बावडतान येतात आनी हो बावड आमकां आनिकूय वाडोवंक जाय तुमचो. तर फुडें तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार ती पुस्तकाचेर बरोवची ज्या दिसा आमी तुजें इंतेसांव घेतलेलें हांगसर ते भशेन आमी स्टार्ट करुया. आनी त्याच प्रमाणे तुमकां उदक व्हरोंक जाय जाल्यार तिचो बांयशी हांगसरूच आहा तुमकां तिचोत्तान तुमच्यान घेवंक जाता आनी व्हरोंक जाता. फुडें तर तुमकां बाटली दिवंक जाय जाल्यार आमी बाटलेचें सोय करूंक शकता. पूण आतां सद्या म्हणून तूं हेच पद्दतीन आसूं न्ही नाल्यार बेश्टेच नाका जाल्लें नाका थंय बेश्टेच तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान व्हरोंक जाता थंयसरतान. ओके बरें. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं आनी सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हजे बरोबर म्हणा म्हज्या उपरांत म्हणात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. कितल्याशाच लोकांक हांगसर येवंक जायना पूण आमच्या मिडियाचेर तांकां पळोवंक मेळटलें भाग घेवंक मेळटलो तितल्याय पासत आमी मागया. कितल्या जाणां हॉस्पिटलांत आसात हांगसर येतालीं तीं पूण आतां एकदम वायट स्थितीचेर तीं पावलेलीं आसा. कोणूच तांचो परामर्श करना खूब फाटी. तर तांच्या सगळ्यां पासून आमी मागया. थोडीं जाणांक घरानूच पडून आसात बाकीचीं तांकां परवा करिना पूण आमी तांचे पासून मागया. देवान तांकां रोखडीच घोटाय दिवची पेकोवणी दिवची आनी सगळें बरेपण तांकां दाखोवचें. जितल्या जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासून आमी मागया. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, voda cura, radis amchamonan, las gloria, besangat saiba, sharar goicha, sambalon. Gopan tuja besangat saiba desaramcha sabah